गोंयभूंय संस्कृताय दायज आनी सैमान नटला। गोंयच्या दरेका गांवचे वेगवेगळे खाशेलपण आसा। गांवांनी जावपी काले, जात्रा आनी हेर उत्सव दरेक गांवची एक वेगळीच वळख करून दिता। हातूंत सगळ्यात फामाद जात्रा शिरगांवचे लयराईची जात्रा। नमस्कार, भांगरभूंयचे खासा कार्यावळी सगळ्यांक येवकार। देवी लयराईची जात्रा म्हळ्यार शिरगांवचे सुख समृद्धीचे प्रतीक। अग्निदिव्य म्हणजेच होमखण हे या जात्रेची खासियत। शिरगांव म्हापशे शारासावन सुमार 15 किलोमीटर अंतराचेर आसा। अस्नोडच्यान सामको लागीं। शिरगांव आतां पयलीं सारकें उरिल्लें ना, सगळेंच बदलला, बरीच उदरगत जाल्या। पूण पयलीं सावन चलत आयिल्ले लयराई देवीच्या जात्रेची परंपरा मात आजून आदलेवरीच चालू आसा। दर वर्सा हो देवीच्या धुंडांचो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात। मुळगांवचे जात्रेक लयराई जात्रेच्या होमखणाचो पयलो भरो घालतात आणि मयेचे जात्रेक चैत्र शुद्ध अष्टमीक दुसरो भरो घालतात। धोंड या जात्रेक होमखणांतल्यान वतात। धोंड म्हणजे लयराई देवीचे भक्त। हत्तीचेर बसून घाटा वयल्यान 7 भयणी आणि तांचो एक भाव आयल्लो। भोवत भोवत दिवचले पावली। ह्यो 7 भयणी म्हळ्यार शिरगांवची लयराई, केळबाई मुळगांवची, महामाया मयेची, मिलाग्रीस म्हळ्यार मिराबाई म्हापशेची, मोरजाय मोरजेची, आजादीपा कारवारच्या अंजदीप जुव्या वयली, अदृश्य जाल्ली शितलाय आणि तांचो भाव वांयगिणीचो खेतोबा। थंय पयलीं सावन शांतादुर्गेचे वास्तव्य आशिल्ले। तिने तांकां मया धाडली। वडणे वाठारांत विसव घेतना ह्या भावंडांनी जेवण करपाचे थारायले। चुलीत उजो पेटोवपाक जाय आसलो। लाकडां हाडपाक केळबायन ल्हान भावाक खेतोबाक गांवांत धाडलो। पूण बरोच वेळ जालो तरी लेगीत तो परत आयलो ना। देखून केळबाय आनी लयराई तांकां सोदपाक गांवांत गेली। थंय आपले पिरायेच्या भुरग्या वांगडा खेळपाक तो तल्लीन जाला ते पळोवन लयराईक राग आयलो। तिडकीन तिने भावाचेर खोट मारली। ती चुकोवपाक खेतोबा बागवलो आणि तेन्ना सावन तो ते स्थितीत आसा। राग उणो जातकच लयराईक आपली चूक कळ्ळी। तिने खेतोबाक समजोवपाचो यत्न केलो, पूण घडिल्ले घडणुकेक लागून खेतोबान तांचे वांगडा वचपाक न्हयकार दिलो आणि तो थंयच रावलो अशी आख्यायिका आसा। देखून आयज लेगीत वांयगणच्या देवळांतली खेतोबाची मूर्त ते स्थितीत आसा। हे चुकीचे प्रायचित्त म्हणून लयराईन उज्या वयल्यान चलपाचे दिव्य केले, तर केळबायन उज्याचे माले तकलेर घेतले अशें म्हणटात। ती प्रथा अजून चालू आसा। ह्या जात्रेचे अजून एक खाशेलपण म्हळ्यार मोगरेची फुलां। लयराई देवीक ती खूब आवडटात अशें म्हणटात। देखून जात्रेच्या दिसांनी मोगऱ्यांच्या फुलांक व्हड मागणी आसता। लयराई देवीक मोगरेची फुलां अर्पण केली वता। दरेक धोंड आपल्या गळ्यात मोगरेची माळ घालतात आणि हातात बेतकाठी घेवन नाचतात। लयराईचे जात्रेक 5 दीस आसता म्हळ्यार सगळे धोंड एकठांय येवन देवळांनी वा माटो घालून घरापासून पयस रावतात। 5 दीस कडक व्रत करतात। लाखांनी भाविकांची श्रद्धास्थान आशिल्ली तशेंच गोंयासयत हेर राज्यांनी नामनेक पाविल्ली शिरगांवचे लयराईची जात्रा दर वर्सा प्रमाण अंदू शुक्रारा 2 मे दिसा जातली। उपरांत 4 दीस कौला जातली। जात्रेची सगळ्यांक मनाकाळजा सावन परबी। अशोच माहिती दिवपी बातम्या आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबुक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटी www.bhangarбhuy.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।